5 म्हयन्यांनी पंचायत इलेक्शन आहा, हिंका घरा धाडपाची गरज आहा. आणि कोंगडच्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आहा, कालांगूटच्या लोकांचेर विश्वास आहा की हे जे करप्ट पंचायत मेंबर आहा हिंका घरा धाडा. आणि हांव रावतलो 5 म्हयने उपरांत, कित्याक कोंगडचे लोक म्हाका निवडून हाडटले, तेजे उपरांत हिंका घरा धाडटले. आयज हॉट मिक्सिंग डे स्टार्ट जाता वर्थ 5 crores थँक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर लक्ष्मीकांत पार्सेकरजी. तो खुद येयलो जेन्ना हांवें ताका एक्सप्लेन केलें की कलांगुटान सगळे सेवरेज नेटवर्काचें काम कंप्लीट जालां, म्हाका हॉट मिक्सिंग जाय. आख्या रायट फ्रॉम कांदोली टील बागा तो भोंवलो आणि तेणें सांगलें की मायकल डोंट वरी, विदीन 1 week आय विल गिव यू द सँक्शन एनी गे मी. हे आयज सेवरेज नेटवर्क जे कलांगूट विलेजीन घातला तो पास जाल्लो आयजसून 13 वर्सां पयलीं. 13 years बॅक. म्हाका 4.5 वर्सां जालीं आनी तेचे पयलीं अनदर 8-9 years बॅक. सो कलांगूट आनी कांदोली डेव्हलपमेंट कित्याक जावंक हे आयज लोकांच्या मनान म्हाका दिसता येवपाक जाय. आनी लोकांनी ह्या पॉलिटिशियनांक जे आयज क्लेम करता की आमी कोंगोट सांबावली, आमी कांदोली सांबावले म्हणून, हिंकां विचारपाची आयज गरज आहा की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाक मायकलूच आमदार जावंक जाय आसलो. एकलो म्हणटा आपूण कांदोली सांबावता, एकलो म्हणटा आपूण कलांगूट सांबावता. लोकां खातीर सांबावता वो आपल्या खातीर सांबावता. डेडलायन दिलेली 2 October कलांगूट बंद करतले म्हणून, कित्याक ते रस्ते जायना जाल्यार. आनी म्हाका खोस भोगता जयकान आमचें आयकलें आनी हो रस्तो आतां हॉट मिक्सिंग स्टार्ट केलो म्हणून. पर्रेकाराक निवडून हाडला तेन्ना तेजे गव्हर्मेंटाक, तेन्ना पयलें हें कारण केल्लें हांवें की आमकां सुवेज ट्रिटमेंट प्लांट जावो म्हणून.